गोयच्यो पर्यावरण केशी एनजीटीचे पुण्यातल्या वेस्टर्न बेंचाकडच्यान दिल्ली प्रिन्सिपल बेंचाकडेन व्हरपाच्या सरकाराच्या यत्नांक हायकोर्टात बरोच धक्को बसला. लक्षणां पळयल्यार प्रकरण परिकार सरकारच्या उपराटे येवं येता. एनजीटी बेंचाच्या वादाचेर मंगळारा हायकोर्टात सुनावणी जाली. हायकोर्टान सरकाराची बरीच खरडपट्टी काढली. वकिलां खातीर दिल्लीत बरी वेवस्था आसा. थंय कायद्या विशीं बरो सेटअप आसा म्हूण सरकारान म्हणिल्लें. हायकोर्टान नेमको त्याच मुद्द्याचेर सरकाराक धरलो. एनजीटी शिफ्टिंग सरकाराच्या आंगलड येवं येता. पुण्याचे 500 किलोमीटर अंतर व्यवहार्य आनी सोयीचें ना. दिल्लीत 1,500 किलोमीटर यो वच करप सोयीचें हो प्रस्न उप्रासता. सरकाराच्या ह्या निर्णयाचो 50% याचिकादारांच्या न्यायाचेर परिणाम जातलो. लोक आनी याचिकादारां खातीर एनजीटी आसता, सरकारा खातीर न्ही. केशी दिल्ली व्हरचे परस गोंयांतूच सर्कीट बेंच बसोवप व्यवहार्य सोयीचें जावं नज असो प्रस्न. गोंय सरकारान जापेचे एफिडेवीट फायल करूंक ना म्हूण हायकोर्टान नाराजी उक्तायली. पणजे एनजीटीचो सर्कीट बेंच बसोवपाक तो कोर्ट रूम म्हूण वापरपाक सुवात आसा काय ना ती स्पश्ट करची म्हूण हायकोर्टान सरकाराक अर्ज काडले. याचिकादारांनी हस्तक्षेप याचिका घालतल्यान हायकोर्टाक दिल्ल्या स्टेटमेंटात पणजी सेशन कोर्टात बिल्डिंगेंतलो थोडो कोर्ट स्पेसीस बिल्डिंगेंत गेल्ल्यान थंयसर जाय तितली सुवात आसा म्हूण सांगिल्ले. ती गजाल हायकोर्टान नोंद केल्या आनी थंय सर्कीट बेंचाक सुवात दिवपा विशीं सरकाराक विचारला. गोंयच्यो केशी दिल्ली व्हरपा विशीं हायकोर्टान एनजीटीच्या वेस्टर्न बेंचाच्या चेअरमॅना कडेन मत मागला. They have observed that there can be a circuit bench at Goa, and there is an old sessions court in Panjim available, which is acceptable to all, even to the government. So that circuit bench should sit once a week, most probably. That is what is the observation is about, and they have asked for the comments of the Western Zone judicial member who is sitting is Honorable Justice S.D. Salvi, U.D. Salvi. कोर्टान केस 25 सप्टेंबराक दवरल्या. तो मेरेन पणजे एनजीटीचे सर्कीट बेंचाक सुवात आनी केशी दिल्ली व्हरपाचेर एनजीटीच्या वेस्टर्न बेंचाची भुमिका दोनूय गजाली हायकोर्टा मुखार स्पश्ट जावच्यो पडटल्यो. मात सध्या पुणेच्यो एनजीटी केशी दिल्ली व्हरपाची सोडा हायकोर्टान गोंयचे सर्कीट बेंचाचेरूच प्रकरण ताणून धरला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.